See, we've decided to take this because this road, especially, always has been an area where people come and dump garbage. We have no idea where people come from, but there's a lot of garbage dumped here. There's lots of construction material always dumped here. So we decided to finally just clean it all up and green this area. Even though this area actually falls in Santa Cruz. This is the only area in Talegaon actually which falls on the Santa Cruz side. But we thought we had to clean it because it was looking really, really bad and very shabby, and people have been complaining, and every time we clean it, we get rid of the garbage, somehow or the other the garbage comes back again. So that is why I've taken the initiative, actually we have taken the initiative to green this whole area so that it dissuades people from dumping garbage here. हो रोड तुम्ही जाणा असं पहिली पासून पळयता हांगासर लोक कितें करतात, तालिगांवच्यान लोक येता आनी खंयच्यान लोक येता आनी हाडटानी गार्बेज हाडून हांगा उडयता, म्हणजे एक डंप सायट जाल्ली. आतां आमच्या ऑनरेबल MLA जेनिफरान हे फुडाकार घेवन आमी गेल्या शेनवार आयतार JCB घालून हांगा दोनी सायड जे हांगासर सामकी रस्त्यार पावली गार्बेज ती सगळे आमी क्लीन केल्ली आसा. आनी आतां हे ट्री प्लांटेशन करून आमची एक एम आसा की हे सदांच क्लीन दवरपाचें. आनी अंडर PWD मॅडमीन हांगासर हें केल्लें आसा की हांगा डेवलपमेंट फुटपाथ वीथ बरें बसपाक दिसपाक लोकांक सारकें आनी लोकांक वचपाक एक वॉकिंग करपाक सांजच्या टायमार ना मॉर्निंग टायमार हे अशी आमी हें केल्लें आसा. चड करून फुडल्या वर्सा पर्यंत हें सगळं काम आमचें कंप्लीट जातलें अशें दिसता म्हाका. टॅक्निकली और ही एरिया सांतारूच पडली जाल्यार सुद्दां सगळो रोड तालिगांवचे लोक यूज करता. तालिगांवचे लोक म्हाज्या वॉर्डांतले लोक हेवटे म्हणजे सारको सिटीन वचपाक पणजेन वचपाक लोकांक सामकी शॉर्टकट म्हणून होच रोड चड यूज जाता. म्हणजे आमीच इनिशिएटीव घेवन आमी हें केल्लें आसा. थँक्यू म्हणटा हांव जेनिफराक आनी लोकां कडेन अपील करता की सदांच हो जागो क्लीन दवरचो.